आयच्या रेसिपीन आमी करया मणगणे, गोंयचे ऑथेंटीक गोडशे। सगळ्यांत पयली आमी चण्याची डाळ भिजोवन घेवया। एक दिसा पयली भिजोवन घेता। नाल्लाचो रोस काढून घेवया। नाल्लाचो रोस काडपाचो कसो ते तुमकां दाखयता। आता पळय वेगवेगळे गांवांत वेगवेगळे पद्दत आसता, तेंचे सगळ्यांचे वेगवेगळे पद्दत आसता। तर थोडे जाण कितें करता, सगळे नाल्ल वांगडाच वाटून ज्यूस काढून घेता। बरेचशे लोकांक खबर ना, हे सगळे व्हिडिओ न्ही, सगळे रिसर्च करून हांव करता। करप कितें जाणा तुमी, नाल्ल पयलीं दाट रोस काडप, दाट रोस काड हे आतां दाट रोस काडला हे पळय, हे दाट रोस। आनी दाट रोस म्हणजे नाल्ल फोडप, कातप, जर कातनी ना जाल्यार कट करून पासून तुमी मिक्सरान घालून फक्त एक वाटी ना इल्लेशे तितले नाल्ला पुरते उदक घालून तेका सारके बरें वाटून घेवप। कितें जेन्ना वाटून आमी ते चाळून घेतले न्ही, ते फर्स्ट दाट येतले, सारके दाट दूद येतले। तर ते दूद हे पळय हे कितले दाट आहा पळयात। मागीर दुसरे फावटी कितें करप, ते सगळे नाल्लाचे जे मसालो आहा, नाल्ल कातलेले बाकीचे परतून मिक्सरान घालप आनी उदक घालप, 2-3 वाटी 4 वाटी आनीक उदक घालप, जितले जाता तितले, आनी मागीर परतून गुंडावप, मागीर परतून चाळप आनी तेका दुसरे बॉलान काडप। मागीर हे पळय हे अशें जालें न्ही। हेका म्हणटा 2 टायपाचे आमी आतां रोस काडला, हो दाट आनी हे पातळ। गोड हे भशेन कातरून घेता। साबुदाणा आमी मातशे एक्स्ट्रा घेवप दाळ्या पेक्षा। आनी हिंगा थंड प्रदेशान रावता म्हणून हांव गरम उदकान भिजोवन दवरता। आनी हे पळयात दुसरे दिसा आतां हे चण्याची दाळ भिजलेले आहा, आतां आमी उकडून घेवया। इल्लें मीठ घालया उकडटा आसतना। पळय दाळ चॅक करया आमी शिजला काय ना। दाळ शिजलेले आसा, एकदम परफेक्ट जाला। पळय इतले आमकां शिजोवपा जाय। दाळ घालता तोपान, साबुदाणा घालता, पळय कशें जालां पळयात। 2 वर हांवें भिजत घातलेले आनी हेजे क्वॉन्टिटी हे भशेन जाल्ले आसा। तर एकदम सोंपें, लोकांक इजी भशेन कळपा जाय म्हणून हांवें तुमकां अशें हे भशेन दाखयला इजी। इल्लें मीठ घालता, बरें मिक्स करून घेवया। खंय गोड आहा थिंगा इल्लें मीठ उरपा जाय। आतां 15 मिनटां जाल्ले आसा, बरें गुणायत राव, धवळीत रावप। आतां नाल्ला रोस घालता, पातळ नाल्ला रोस, आनी मागीर आमी दाट घालतले लास्टाक। बरें मिक्स करून घेवप आनी धवळीत रावप। आतां गोड घालया। गोड तुमकां तितली गोड जाय पळय त्या हिसपा तुमी गोड घाला। हांवें 65 to 70 ग्राम्स गोड घातला हांगासर। चड गोड जाल्यार तितली मजा येना। इल्ले काजू घालया आनी नाल्लाचे कुडके इल्ले घालया, ते मजा येता तेन्ना खावपाक लागता न्ही तुमी। थोडे नाल्ल, थोडे काजू। आतां हे मातशें पावडर करून घेवया आमी, वेलची पावडर करून घेवया। अर्दो टीस्पून पुरो आमकां। हे पळय इतले घालया, मिक्स करून घेवया। बरो परमळ येवपा लागला आतां, पळय बरें दाट जाल्ले आसा। आतां हांगासर आमकां इल्लें कोकोनट मिल्क घालचें पडटलें, नाल्ला रोस। आतां दाट नाल्ला रोस कितें करप, लास्टाक घालप। पयलीं आमी पातळ घातलेले आनी मागीर दाट घातला। नाल्ला रोस घालून फक्त 1-2 मिनटां शिजोवप। आतां पळयात कितले क्रिमी, सारके दाट, आनी जाले आमचे मणगणे रेडी। पळयात इतले सुंदर परमळ म्हणटा तो आमी, एकदम नेक्स्ट लेवलाचो येवपा लागला। गोडशे मणगणे, गोंयचे ऑथेंटीक मणगणे, पळयात परफेक्ट जाल्ल्या, परफेक्ट। हाय 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 हाय, पळय कितले सुंदर दिसता। आतां डेकोरेशन एक काजू दवरात आनी चड कांय नाका, आनी हे आमचे मणगणे रेडी आसा। आतां टेस्ट करून पळोवया। आहा, गोड म्हाका हरशीं आवडना, पण हे नेक्स्ट लेवल।